नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी हे एक पेलो न्ही हे पळया हांवें बासुमिती तांदूळ घेतल्या आनी हेजो पुलाव बीन करता पळय ते आनी हे तांदळाचे हांव तुमकां आयज मसाले भात कसो करता तो तुमकां दाखयता। हे तांदूळ धुवन दवरूंक जाय आनी पळय तमालपत्र, हिंग, हळद, लवंगा 4, तिखी, वेलच्यो 5, हे काजू नट्स तुमचे कडेन काजू नट आसा न्हू तरूच घाला। हे आसा सासवां, जिरे हे फोडणाक घालतली आमी आनी हे आसा ग्रीन पीस, वाटाणे, हे गाजर, बटाट, टमॅटो, कांदो आनी फ्लावर आनी ही पेस्ट आसा पळय ती आलें, लसूण, हिरवी मिरची आनी ओली कोथंबीर आनी हो मसालो आसा पळय 1 चमचो कोथमिरी सुक्यो घेतल्या, अर्दो चमचो जिरे, लवंगा 5 आनी हे घेतला तिखी आनी हे घेतला चक्री फूल पळया आनी हे आसा पळय हो मसालो हांव भाजतले आनी हो आसा घरगुती गरम मसाला पळय तो 1/2 चमचो घालतले भितर आनी होय भाजतले होय घालतले। हो आतां पयलीं भाजता आनी ग्रायंड करता। हे पळया आतां कायल तापली, भितर तेल घातला तें तापले। आतां हे सगळे आसा पळय साहित्य ते घालुया। आनी कश्मीरी लाल तिखट 1 चमचो घेया ते हांव विसरले सांगपाक। आतां भितर कांदो घालुया, मोठोसो एक कांदो घेया, भाजयो बीन आपल्या आवडी प्रमाणे घेया। पळया आतां कांदो जायत येता आनी सगळी दाट करप ना, भितर हे घालुया। हे हांवें वाटाणेच घेतल्या म्हणजे ते मातशे उकडटले बरे भितर। बटाट घालुया, फ्लावर घालुया, गाजर घालुया, आले लसणीची पेस्ट घालुया, लाल तिखट घालुया आनी हे कश्मीरी गरम मसालो, हळद, हे मिक्स केले। आता भितर टमॅटो घालुया, काजू नट्स घालुया आनी आमी केल्लो पळय मसालो तो घालुया। एक 2 मिनटां अशें दवरुया, नाजाल्यार एक अर्द मिनीट 1 मिनीट अशें आतां दवरुया। हे पळय हे हांवें अर्द मिनीट भाजी दवरली आनी हे आतां अर्द मिनीट दवरता आमी कंप्लीट 1 मिनीट करुया दोनूय मेळोन। आतां हातून आमी मसालो केला पळय तो घालुया। पयलीं इल्लो घालप मागीर इल्लो घालप। आतां हातून उदक घालुया। 1 पेलो तांदूळ घेतलेले 2 पेले उदक आनी मोठो गॅस दवरुया। रोकडो खतखतो येतलो। एक
4 मिनटां मोठ्या गॅसीर दवरुया आणि मागीर उदक कमी जालें की ना एक 7-8 मिनटां बारीक गॅसीर दवरुया. आतां हितून मीठ घालता आणि टेस्ट पळयता. अशी चमचो घेवन आपूण पळोवंक जाय उदकाची. मिडियम गॅसीर एका सारकी 4 मिनटां जालीं आनी आतां पळय वयर शीत दिसपाक लागलें न्ही, म्हणजे बारीक गॅस करपाचो. आणि हांवें भितर सॉल्ट म्हणजे मीठ घातल्या आणि ते दवळून टेस्ट पळयली. उदक घातलेलें तेन्ना म्हणजे वॉटर घातलेलें तेन्ना, आणि तेन्नाच ती टेस्ट पळोवप. मागीर मीठ घालूंक जायना, तेन्नाच घालप तें. आणि 1 पिंच साखर आसा पळय ती ऑप्शनल आं. ही पळय तुमकां जाय जर घाला, ना जर न घातल्यार जाता. हांवें घातलें. आतां कितें करप, हें आसा तें मातशें धवळप. आणि हेका आतां परत धापून एक 7-8 शिजता पळय तशें दवरप. म्हणजे तेका एक 7-8-9 मिनटां बीन लागू शकता. आतां हे बारीक गॅस केला आनी दवरला. मागीर रेडी टू सर्व करता. जालें की दाखयता. हे पळया आतां न्ही हेका सारकी 6 मिनटां जालीं, पण हांवें न्ही तें अशें हात लावन पळयलें, मातशें घड कशें शीत आसा पळया. म्हणून हांव कितें करता, अशेंय तुमी केल्यार जाता. पयलींच जर उदक चड घातलें न्ही, ह्या तांदळाक मातशें उदक जाय. आणि एकदां हे तांदळाक उदक जाय पडटा, एकदां नाका आसता. ह्या तांदळाक म्हाका उदक जाय पडलें. दुसरे हांव पुलाव करतालें तेन्ना नाका आसलेलें खरें. आनी आतां पळय हे अर्द कपशें घालता, म्हणजे तो पेलो पाव पेलो आनी एक्स्ट्रा घालता पळय. आनी तशेंच परत धापून दवरता, म्हणजे बरोबर जातलें तें. आनीक 2-3 मिनटान तयार जातलें. हे पळया आतां हो बरो फुल्लो पळयलें, आनी एका सगळी 12 मिनटां लागलीं आं. आनी पयलींची 4 हे पळया काय बरो जालो पळया. पयलें मेकळो जालो पळया. अशें जावपाक जाय. आतां हांव गॅस बंद करता आनी रेडी टू सर्व करता. आनी ते शिजले बीन आं. हे पळया गरम आहा ते, शिजले ते. आतां गॅस बंद करता. हे पळया आतां तुमकां हे रेडी टू सर्व केला मसाले भात. बरो रुचीक जाला. आनी असोच तुमी करा. आनी मसालो बी जर तुमकां जादा जाय जर जादा आपल्या रुची प्रमाणे घातल्यार जाता. आनी असो तुमी मुद्दाम करून तुमच्या घराक खाया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा आनी बरे कॉमेंट्स करा. आनी आतां तुमी तुमचो मोलाचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव मना पासून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.